In questi momenti concitati che vedono gli afghani cercare rifugio, prego per i più vulnerabili tra loro. Prego perché molti paesi accolgano e proteggano quanti cercano una nuova vita. Prego anche per gli sfollati interni, affinché abbiano assistenza e la protezione necessaria. Possano i giovani afghani ricevere l'istruzione, bene essenziale per lo sviluppo umano, e possano tutti gli afghani, sia in patria, sia in transito, sia nei paesi di accoglienza, vivere con dignità, in pace e fraternità con i loro vicini. Assicuro la mia preghiera per le popolazioni degli Stati Uniti d'America colpite nei giorni scorsi da un forte uragano. Il Signore accolga le anime dei defunti e sostenga quanti soffrono per questa calamità.
हे म्हज्या उगडासा कोरात ही जेजूची आज्ञा मानून पावात्यानो फुडें सोरात निस्पेटूंक मनीतोळ करून यादनीक सेवक भितर सरतात येवकार दिवया गायोन करून मिसा पेटेक हाजीर जायात ल्हान व्हड पातकांची दूख दवरून. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार हे आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी देवाक दिनवासून भेटयता. स्कायलर फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. दुसरें तेसाव आमी भेटयता कॅनट आनी सिंथिया सिल्वेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तेच बरोबर आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जोशेल स्कायला, रॉकी, जोआनिता वाज, मारिया मास्करनेस आनी सारिता डिकॉस्टा आपली बरी भलायके पासत मागूंक लायतात. तांचे पासत आमी ह्या मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी ह्या वेळार हे मिसाचे भेटेन देवा मुखार दवरुया. आयज खेरीत भाशेन आमची हिंदू भाव भयणां आपली गणेश चतुर्थी मनयतात. तांचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक आमी तांचेय पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवाची जाणवाय आमकां दिसाच्या दिसाक आमचे भोंवतणी जें कितें घडटात तातूंतल्यान देव दाखयता. हो जी देणी आमकां देवान दिल्या तांचे वरवीं दाखयता. आमच्यो चुकी आमकां दाखयता. पूण जायते फावटी आमी कुड्डी जाल्या. जायते फावटी आमच्या कुड्डेपणान आमी एकामेकाकूय कुड्डी केल्या. असले आमच्या चुकींचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत पाग्यान सदांच सांकवार मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलोन तिमोथाक बरयलेले पयली चिटीची सुरवात. आमच्या सोरवंडारा देवाचे आनी आमचो बरवचो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या हुकुमान तेच क्रिस्ता जेजूचो दोरनूच जावन
हांव पावलो भावाता वरवीं म्हजो खरो पूत जाल्ल्या तिमोथाक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता कोटची कृपा काकलोत आनी शांती तुमकां मेली. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव आर्गां दितां, कित्याक ताणें म्हाका धीर बोल दिलें आनी म्हाका कात्रेचो म्हूण दवरून आपले सेवेक नेमून काडलो. जेजूची हांवें आदीं निंदा केली, ताका दुमालो दिलो आनी ताका अपमान केलें. अशें आसतना देवाची काकलूत हांवें जोडली, कित्याक म्हाका भावात नासलो तेदना हांवें नकलो आसून तशें केलें. आनी जेजू क्रिस्ता सोवें आमच्या सोम्याची कृपा म्हजेर उफलून आयली. भावाताची आनी मोगाची बोरती. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. परतून म्हणुया. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्परा तुमी सांगात, सायबा तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात, म्हजें दादजोणें तुजे आदीं राखून दवरलां. जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पोर म्हाका बोध दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पोरयान म्हजें कालीस म्हाका शिकयता, बोध दिता. हांव सर्वेस्पराक सोदतां, म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हजे उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्परा तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोली कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता? दोगूय खोंडान पडचे नात? शीस आपल्या गुरू परोस व्हरतो न्हय. शिकून पूर्ण जालोलो शीस की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यान आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय? आनी तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिसती पडना? आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणू येत? आरे भावा, राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. धोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका
रिचा भाव भयणींनो, आयज आमची हिंदू भाव भयणां आपली गणेश चतुर्थी मनयतात. तांकां सगल्यांक आमची शुभेच्छा, तांकां आमची परबीं. आयज खरीत भाशेन आमची हिंदू भाव भयणां ही परब मनयता आसतना सृश्टीक खरीत भाशेन मान दिता. सृश्टीन दिल्लीं जीं फळां आसात, फुलां आसात, तीं माटोळेन सजयता आनी आपल्या देवाक एके भाशेन नमन करता, नमस्कार करता आनी सगली जी प्रॉस्पेरिटी आसा ती दी म्हणून मागता सृश्टींतल्यान. तेच बरोबर आपल्या देवाक ती एक बरेंशें उतर दितात, विघ्न विनाशक, विघ्न हरता. म्हणल्यार जें वायट आसा, विघ्न आसा, ताचो नाश करपी. भाव भयणींनो, आयज आमी हाचेर इल्लोसो नियाळ करूं येता. आयज विघ्न म्हणटात तें खूंय थावन येता. वायट खंय आसा, पयले सुवातेर जें कितें वायट आसा तें आमी पळोवपाक जाय, जें वायट आसा तें आमी समजून घेवपाक जाय. तेन्ना हें वायट विघ्न आसा तें पयस करूंक आमच्यान देवाचो आदार घेवूं येता. भाग्यून पावलू आयज तिमोथाक चीट बरोवपाची आयज पयली सुरवात, पयली चीट. आनी चीट सुरू करता आसतना आपल्या जिविताचें विघ्न ओर आपल्या जिविताचें वायट जें आसा तें तो तिमोथा मुखार दवरता. नेणारपणान हांव वागलो. नेणारपण म्हणल्यार एक व्हडलें विघ्न. आनी ह्या नेणारपणान कितें केलें? जे कोण जेजूची सेवा करताले तांकां त्रास केले वो तांकां धुमाळो दिलो. नेणारपणान हांवें केलें. हें वायट आसा ताचो नाश करूंक वा ह्या विघ्नाचो नाश करूंक ताणें कुरपा घेतली. जेजून वो देवान म्हाका जेजू क्रिस्ता सोबें ही कुरपा दिली. आनी हे कुरपे वरवीं ह्या म्हज्या नेणारपणाचेर, ह्या विघ्नाचेर, ह्या वायटाचेर हांव झुजलो आनी आतां हांव जेजू पासत म्हजो जीव पासून दिवंक तयार आसा. आदीं जीव काडूंक तयार आसलो जे कोण जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करता तांचो. जाल्यार आतां हें म्हज्या जिवितांतलें विघ्न ओ वायट ओ हें नेणारपण कुशीन काडून आतां हांव जेजू क्रिस्ता पासत वावुरता. भाव भयणींनो, आमी आमचे भोंवतणी पळयत जाल्यार जायते तरेचें वायट विघ्न ह्या संवसाराचेर आयज आयिल्लें आसा. आयज वेता थंयसर आयज हुंवार येवपाक लागलेले आसात, फ्लड्स आख्ख्या संवसाराक, जावं ते अमेरिकेक जावं वो भारताक जावं खंयच्याय कोणशाक ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक येतात फ्लड्स. जायत्या लोकांची घरां उडूनच गेलीं, जायते जाणांचो जीव गेलो, जायती प्रॉपर्टी लुकसण जाल्ली आसा. विघ्न आयलां संवसाराचेर. झगडीं केस्तांवां जायते कडेन कॉमेस जाल्लीं आसात. ह्या दिसांनी आतां अफगानिस्तानान कितें जाता ताची आमकां म्हायती आसा. तांचे पासून आमी मागता थंयसर बेगीनूच शांती आयल्यार पुरो आनी लोकांचे हक जे आसात ते तांकां बरे भाशेन जिवपाक हे हक मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण आमी मागता. तांचेर जें विघ्न आयिल्लें आसा तें पयस कर म्हूण. आयज जायते मनीस आपणाच्या हातान पदवी दवरूंक सोदतात आनी ही पदवी घेवचे पासत जायते तरेचें वायट विघ्न हाडटात. गोटे कुड्डेपणान हें जाल्लें आसा, खबर ना तांकां. वो थोडे जाणांक खबर आसा पूण आपणाचेच आशेन इतले कुड्डे जाल्ले आसात की आपूण जे कितें निर्णय घेतात, जें कितें करतात ताचे वेल्यान कितें वायट जाता तें तांकां दिसती पडना. कुड्डे जाल्ले आसात. परतून परतून म्हणून घडये आमी बेजार जाता पूण आयज परतून म्हणपाक पडटा. कालच्या दिसाक आमचो गोवा कॅबिनेट, आमच्या सरकारान डबल ट्रॅकिंग हाचे विशीं जे लँड एक्विजिशन करपाची सावथर्न वेस्टर्न रेल्वे हांकां आपलो कन्सेंट दिला. म्हणटच हें विघ्न येतलें हो विनाश जातलो म्हणून बोवाळ मारीत आसात. जे एक्टिविस्ट आसात ते बोवाळ मारतात, सायंटिस्ट आसात ते बोवाळ मारतात. हें वायट विघ्न येता आमचेर, हें नाका. पूण आयकोनासतना आमचो सरकार पासून जाणें बरे निर्णय घेवंक जाय, वायट विघ्न येतले तसले निर्णय घेता. इतलें की सुप्रीम कोर्टाचो CEC आसा तांणी पासून सांगलां हो स्क्रॅप करपाक जाय प्रोजेक्ट. तरी पूण आमचो सरकार कित्याक करता?
बडे कुड्डे जाल्ले आसात, खंय तरी दोळे बंद जाल्ले आसात आनी दिसती पडना आपूण जे कितें निर्णय घेतात तेचें कितें जाता, तातूंतल्यान कितें वायट येता हें दिसती पडना. हाच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां एक बऱ्यांतली बरी खबर सांगता. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसोर आसा तें तुका कित्याक दिसती पडटा, तुज्या दोळ्यांतली पाटी कित्याक दिसती पडना. आयज घडी आमी हेंय म्हणूंक शकता आमी सारकीं आसा, आमी जे बोवाळ मारता ते सारके आसा, वो आमच्याय दोळ्यान पाटयो आसात. किसोर आसा तें काडी नाका अशें जेजून म्हणूंक ना, तें किसोर काडपाकूच जाय. पूण तें किसोर काडटलो जाल्यार पयलीं तुज्या दोळ्यांतली पाटी आसा ती काडपाक जाय. आपणें रावचें नीट आनी दुसऱ्याक मारचें मीठ. कोंकणींतल्यान ही काय बरी म्हणणी आसा, आपणें रावचें नीट, दुसऱ्याक मारचें मीठ. हेंच घडये जेजूय सांगता, दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतलें किसोर काडटलो जाल्यार तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी पयलीं काडूंक जाय. दुबाविरेत किसोर आसाच, वो किसोरूच न्हू, पाटी आसा व्हडली, ती काडपाक जाय. आनी ती काडटलो जाल्यार भाव भयणीनो आमचें कुड्डेपण पयस जावपाक जाय. कुड्डेपण हें येवपाक जाता आमकां जो आमकां फायदो आसा तोच पडून, ओन्ली प्रॉफीट ओ ओन्ली कमिशन ओ आमकां जें कितें मेळटा तातूंतल्यान तें पडून. जें कितें वायट येतलें, जो कितें विनाश जातलो तो घडये आमकां दिसती पडना. बो करून जांच्या हातान पदवी आसा, निर्णय घेवपाक जांकां विचून काडलेले आसा तांकां घडये आयज दिसती पडना. जाल्यार आयज असल्या पासत मागूंक आमकां एक खेरीत जोण एकल्याक आयज आमकां ही जबाबदारी आसा. तर मागुया देवा लागीं ह्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. न्हयच फकत भायल्यान जें कितें घडटा, पूण आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितान जें कितें वायट विघ्न आसा, आमच्या घराब्यान जें कितें आयज वायट विघ्न आसा तातूंतले आमकां निवार म्हूण मागुया. आमच्या बापाचें मागणें म्हणटा आसतना आमी सदांच हें मागता, वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. तर वायट विघ्न सदांच येयत रावतलें आनी ह्या वायटा विघ्नांतल्यान आमकां शिकूंकूय मेळटा आनी ह्या वायटा विघ्नांतल्यान आमी देवाक आनिकूय लागीं सरपाक आमकां एक सयेग अशें म्हणून पळोवया. झूज चालू उरतलें वायटाचेर, जैत सदांच स्वताचें जातलें, वायटाचें जैत जावचें ना. थोडोसो वेळ ह्या वायटाचें वा ह्या विनाशाच्या ह्या विघ्नाचें जैत जाता अशें आमकां दिसतलें. पूण जो कोण देवा बराबर थीर रावता, जो कोण कृपा घेता, जशी बागेवन पावलून ही कृपा घेतली जेजू क्रिस्ताची, आनी जो जेजू क्रिस्ताचेर आड वेतालो तो जेजूचो सगळ्यांत व्हडलो भक्त जालो, व्हडलो आपोस्ल जालो. म्हणटच आमकांय ही कृपा देव दीत आसा, जावं साक्रामेंतांतल्यान, पवित्र पुस्तकांतल्यान, देवाच्या उतरांतल्यान आमकां कृपेर कृपा मेळत आसा. ती घेवन आमच्या जिवितांतलें वायट विघ्न आसा तें पयस करुया, आमच्या जिविताचें कुड्डेपण पयस करुया. आनी अशें करता आसतना एकामेकाक हात दिवया. बो करून आयज जेन्ना आमी आमच्या हिंदू भावा भयणांक आमची परबी फाटयता, जावं हिंदू, जावं क्रिस्तांव, जावं मुसलमान, जावं सीख वो खंयच्याय धर्माची आमी जावं, सगल्यांनी आमी बाराबर मेळून आयज ह्या वायटाचेर वो जें कितें आमचेर वायट येता ताचेर बाराबर मेळून झूज मांडपाचें आसा, जैत मेळोवपाचें आसा. देवाचे कृपेन हें जैत आमकां मेळूंक हे भेटेन मागुया. गायन घेवया C24. मातयेचे भांगर करूं शकताय तूं एकाच सुत्रा, माती तुलाचे जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्यान, तोयाल बापा भक्तीपणा किरकोळ जिविताचे तुका
आमचें वरदान तुका भोगता आमचें वरदान. म्हज्या बाबा भयणींनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची झोर, तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळी सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणान आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो. आनी खुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंचोरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सगळी जुन्या संवसाराच्या सर्वनारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची
दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. वायट विघ्न आमचेर येवपाचें एक कारण म्हणल्यार आमचें कुड्डेपण. हे कुड्डेपणांतली आमकां निवारूंक देवाची कृपा आमी जोडूंक गरज. तर हेच कृपेक आमी उलो मारुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Gesù moja kirkol mosot mo munchang salyar ta jivitu zidli tori tuje karismo valtale makato sots sodun bunsunaka Turi tuje karismo valtale makato sots
Moje cantus, sorga velia unia, je Gesuje, tu kašiom pravda, tuđe živaj, Gospod smakočivno, je Gesuje, tu kašiom pravda, tuđe živaj, Gospod smakočivno. सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, बगोर ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें अमोलीक मांस रगत घेवन ह्या भोववर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोड काडून आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं, हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, आनीक एक पावटी उगडास करुया. आयज आमची हिंदू भाव भयणां आपली गणेश चतुर्थी मनयतात. तुमच्या सगळ्या शेजाऱ्यांक आमच्या नांवान परबीं पाठोवची आनी तांचे पासून आमी मागता म्हण तांकांय तुमी कळोवचें. आमची परबीं तांकां पाठयता आसतना उगडास धरुया, पॅन्डमीक सोंपूंक ना, आजून पासून व्हायरस चालू आसा, थर्ड वेव येवपाची शक्यताय बीन आसा, केन्ना येतली खबर ना. तर ही परब तांची बरे भाशेन मनोवपाक तांकांय आदार दिवंक जाता तितली आमी सगल्यो SOPs बरे भाशेन सांबाळुया. आयज बाजारान घडये जायती लूट आसतली आनीक आमची हिंदू भाव भयणां आसात तांकां घडये आजून पासून थोडेंशें शॉपिंग करपाचें आसतलें. जाता जाल्यार आमकां आयज बाजारान वचनासतना रावत जाल्यार बाजारांतली लूट थोडीशी तरी उणी जातली. एक सादी वस्त समजपाची. तर आयच्या दिसाक घडये बाजारान वचनासतना हे आमच्या हिंदू भाव भयणांक तांचें शॉपिंग बरे भाशेन करूंक आमी आदार दिवया. SOPs मेनटेन करपाक तांकांय बऱ्याक पडटलें. तर ह्यो थोड्योश्यो वस्तू आमी मनान दवरुया. आमची परबीं पाठयता आसतना घडये आमी तांकां परशीं भेट करूंक घडये पावटी जावची ना, पूण आमचे फोन आसात, आमच्यान जाता ते भाशेन आमची परबीं आमी तांकां पाठोवया आनीक ही तांची परब बरे भाशेन मनोवंक तांकां आदार करुया आनी आमी तांचे बराबर मनोवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. गायन घेवया F7. Gesù आमचे मोदें दवरून एकामेका प्रितीन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक शिकूं. Gesù आमचे मोदें दवरून एकामेका प्रितीन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक शिकूं. Gesù चल्लो